जेजू आपल्या खाशा नाजरेत गांवांत आयलो आनी ताचे सदांची संवय प्रमाणे शेनवारा दीस साबात म्हणटा जुदेव तांकां तो पवित्र दीस तो सिनेगॉगांत गेलो आनी थंय ताका इसायास प्रवादाचें पुस्तक वाचूंक दिलें आनी ताणें तें वाचलें. जेजून कितें परगटलें? कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, गुलामांक सुटका दिवंक, देवाचें राज स्थापीत करूंक म्हाका धाडला. आनी वाचून जाता जेजू बसलो आनी ताणें म्हणलें, हें जें कितें तुमी आयकलां तें आतां पूर्ण जालें. आनी लोक खुशाल जालो. आनी मागीर तोच लोक म्हणूंक लागलो, वो जुजेचो पूत न्हय. ताचो अर्थ कितें? वो व्हडल्या घराण्यांतलो न्हय, सुताराच्या थवयाच्या घराण्यांतलो ल्हान मनीस. म्हणजे हाका हें गिन्यान खंयसून आयलें हें तांच्या मोतीन गळटालें. देखून जेजू तांकां म्हणटा, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या मायगांवांत मान ना. आनी फुडें मागीर जेजून तांकां म्हणलें, एलिजा प्रवादाच्या काळार जायत्यो विधवा म्हणजे घरकार नासल्यो, अस्तुऱ्यो आसल्यो, पूण ताका कोणाशी धाडलो? ताका भूक लागल्या वेळार सिदोन प्रांतांतल्या, तो जुदेवाचो वाठार न्हय, जुदेव न्हय आसलो लोक थंय रावतालो, थंय असले एके विधवे कडेन ताका धाडलो. तशेंच एलिजेव प्रवादाच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेचो नामान तोय जुदेव न्हय, तो एलिशा कडेन आयलो आनी तो बरो जालो. हें आयकून तांकां राग आयलो. तांकां दिसलें जेजू आतां आपल्याच लोकांची तुस्त करतलो, जुदेव पळय कितले बरे अशें कितें सांगतलो. जेजून तें कांय सांगलें ना. देखून तांकां ताचो राग आयलो आनी आमी आयकलें ताका तांणी धरलो आनी शारा भायर व्हेलो. आनी नाजरेत शार मातशें दोंगराचेर आसा, ते ताका सकयल लोटून घालूंक, दुखलून घालूंक सोदताले, पूण जेजू तांचे मदल्यान चलून गेलो. ज्या काळार तें कितें घडलें तें आमच्याय काळार आतां घडटा न्ही, घडना गोंयांत? आमी लोकांक मान दितना कितें पळयता? आमी पळयता ताचो गांव खंयचो. आमकां पयलो ताचो गांव लागता रे बाबा. खंय तरी जल्मूंक जाय न्ही मनशान. आनी तें कोण ठरयता? आमी ठरयलां? आमकां विचारलें तुका खंयच्या गांवांत जल्माक हाडूंक? तुजी आवय पळय कोण आसची? म्हाका जर विचारलें जाल्यार हांव सांगता आसलो जायत घडये, बरें एका फिल्म स्टाराच्या घरान एक फिल्म नटेची म्हजी आवय जावं म्हूण सांगता आसलो जायत हांव. तें सगळें देवान ठरयलें न्ही, म्हूण तो तें देवाचें देणें. पूण जल्माच्या गांवांक व्हडलें मोल दिवची गरज ना, मनशाच्या गुणांक दिवंक जाय, तें आमी दिना. गांवा वयल्यान आमी मनशाचें मोल ठरयता. मागीर तो खंयच्या वाड्यांतलो? वाडो आमकां गमले मागीर आमकां समजता हो मनीस खंयच्या घराण्यांतलो. मागीर कोणाक गेलो? म्हळ्यार असल्याच नाका जाल्ल्या गजालीक आमचो लोक आजून म्हत्व दिता. इतलीं वर्सां हांव पुण्यांत आसलो, शिकलो, म्हाका कोणेंच विचारलें ना तुजो गांव खंयचो. गोंयांत आयलो म्हणटच विचारतात, फादर तुजो गांव खंयचो? हांव म्हणटा म्हाका गांवच ना. मागीर सांगता अरे गांव ना म्हणजे कशें? हांव म्हणटा म्हाका नांव आसा, गांव ना. पाद्री सयत म्हाका विचारतात, मागीर तांकां सांगचें पडटा
मराठीन ती एक सांगणी आसा, ती पयली हांव मराठीन सांगता मागीर कोंकणीन सांगता. ऋषीचा कूळ आणि नदीचा मूळ शोधू नये. ऋषी म्हणजे महान मनीस, भाग्यवंत मनीस, ताचो जल्माचो गांव खंयचो तो आमी सोदूं नये. आनी न्हंयचें मूळ आमी सोदूं नये. ही मांडोवी न्हंय आतां आमकां दिसता, फुडें 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 गेली जाल्यार ताचे फांटे जातात. आनी फुडें फुडें गेल्यार दोंगरार मागीर आनी कितलेशे फांटे जातात. आनी वयर गेल्यार फकत मागीर झरी. मागीर मांडोवी न्हंय खंयच्यान आयली? हे झरींतल्यान आयली, हे झरींतल्यान आयली, हांतल्यान आयली, तांतल्यान आयली. मांडोवी न्हंय आसा न्ही, ते गरजेची. आयचें वाचप आमकां जागयता. आमी मनशाचें रूप पळोवन, ताचो रंग पळोवन, ताचो गांव पळोवन, ताची आवपाय पळोवन मोल बांदचें न्हय. ताच्या गुणांक आमी मोल दिवंक जाय. बाबा हो मनीस, तो दादलो जावं अस्तरी जावं, तांचे थंय कितें गूण आसात त्या गुणांक आमी मोल दिवंक जाय. आनी जेजू आमकां तें सांगूंक सोदता. जें कितें जेजू घडलें त्या वेळार तें आमकांय घडूंक शकता. देखून कोणेंच आपणाक ल्हान म्हूण समजूंचें न्हय. केन्ना केन्ना आमचो क्रिस्तांव लोक सयत आनी म्हाका जाप जाता. म्हाका म्हणटा, फादर हांव बामूण न्हय. हांव म्हणटा, दळदिरा तूं बामूण न्हय म्हूण कित्याक म्हणटाय? तुका हांवें विचारलें तूं कोण म्हणून? तूं कोण तें सांग. तूं खारवी? आय तूं दर्याचो राजा. त्या दर्यांत त्या वड्यार बसून वेतना जीव कामता. तूं रेंदेर? तूं माडाचो राजा. त्या माडार चडूंक त्या भाटकाराक जाता? तो आपूण बामूण म्हूण मिरयता ताका माडार चडूंक जाता? तूं जर फुलां विकताय, तूं फुलकार. तूं दूद विकताय, तूं दूदकार. ते पोटा खातीर तूं करताय न्ही म्हूण अभिमानान म्हूण तुका म्हणूंक जाय जाल्यार मागीर हांव तांकां म्हणटा, आमची जात एकूच, जेजूची. आमी जेजूची न्हय म्हणटा आमची जात जेजूची आनी ताचे भायर ना. मागीर पाद्रींकूय म्हाका सांगचें म्हणटा, तूं बामूण पाद्री म्हणटा जाल्यार फादर तूं क्रिस्तांव न्हय न्हय न्हय. एकूच तूं पाद्री जा नाजाल्यार बामूण जा. दोनी एकठांय घालूं नाका. उदक आनी तेल एकठांय मिसळ करूंक जायना, सेपरेट दवरूंक जाय. पूण आमचो लोक आजून क्रिस्तांव म्हणटा पूण आपल्या आदल्या धर्माचें चुकीचें चिंतप घेवन जियेता. आमच्या आदल्या धर्मान जायत्यो बऱ्यो गजाली आसल्यो त्यो आमी घेवंक जाय आनी आमी घेतल्यात. देखीक पळय आमी पातोळ्यो करता न्ही ऑगस्टाचे 15 तारखेर. ती परंपरा आमकां खंयसून आयली? आमच्या आदल्या धर्मांतल्यान. कित्याक आमची हिंदू भाव भयणी नागपंचमीक पातोळ्यो करतात. आमी सायबीण मायेच्या मानाक पातोळ्यो करता. ती चवथेक नेवऱ्यो करतात आनी हेर गजाली करतात. आमी नेवऱ्यो केन्ना करता? नातालांक करता. ह्यो बऱ्यो गजाली. पूण ही जात वेवस्था आसा पळया, ही आमी सोडून दिवंक जाय. कोणाच्या तकलेन जर आजून आसा आपूण बामूण क्रिस्तांव, हांव चाड्डी क्रिस्तांव, हें सगळें भायर घालून आमी सगळीं एक. देखून म्हाका एक फावटी दिसता ही गरजेन वो लोक असो पसरून कित्याक बसता गाय? म्हणजे तांकां दुसऱ्या वांगडा बसूंक नाका गाय? जातीक लागून गाय? असो दुबाव म्हाका येता एक फावटी. कित्याक आमी एकठांय बसना? कित्याक आमी एक म्हणलें चिंतप आमच्या मदें आजून येवंक ना? हांव म्हाका, तूं तुका, देव समेस्तांक म्हणल्या एका चुकीच्या संवसारांत आमी जियेता गाय? हो प्रश्न म्हाका पडटा. अशें हांवें खंयच पळयलें ना. हांव मुंबय थावन मंगळूर शारांत आनी कारवार आनी होन्नावर आनी कितल्या कडेन इगर्जेक वेता. लोकांक एक फावटी सांगल्यार पुरो, मागीर लोक सगळो बरो एकट्या भाशेन बसता. हांगाच बसना कित्याक म्हाका समजना.
खंय तरी आमकां कीड लागल्या, कीड. आज हांव मागतां तुमच्या पासत ही कीड देव तुमच्या मदली काडूं आनी आमच्या लोकां मदें आमी एक म्हणलें चिंतप येवं. जशी आमची हिंदू भाव भयणी गणेशा वेळार सगळीं एकठांय येतात, राग द्वेश सगळें विसरून ती एकठांय येतात आनी एक कुटुंब कशें ती परब समारंभतात. तर आमी मोती सायबिणीच्या फेस्ताक तयारी करता. तर आमी एक कुटुंब म्हणलें चिंतप आमचे मदें वाडून दी आनी चडून दी.